Lord. Hallelujah. Ergaam तुका जेसू, महिमा तुका जो ग्लाब तुका जेसू, वंदन तुका जेसू. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आजचे दिवस देवाचे उत्तर मार्कस एवंजेल 8वा अध्याय 20 आणि 7 30 आणि 3. मार्क chapter 8 verses 27 to 33. उपरांत जेजू आपल्या शिष्यांगदा सेसारिया फिलिपी नावाच्या शाराभोवतणीच्या हळ्यान भायर सरून गेलो. वाटेर आसतना आपल्या शिष्यां लागीं ताणें विचारलें, हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा? तांणी ताका जाप दिली, थोडे तूं स्नानदातार जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात, आनी हेर तूं प्रवाद्या मदलो एकलो म्हणटात. तो वळ जेजून तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? पेद्रून ताका जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त. तेदवा आपल्या विशयांत आपणा विशयांत कोणाकी तांणी सांगिनाय म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. आनी आतां मनशा पुताक कश्ट सोंसची मतबऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका तिरस्कार करची, ताका जिवेशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठची गरज म्हणून तो आपल्या शिसांक शिकोवंक लागलो. तितल्यार पेद्रू ताका कुशीन आपोवन बेस्तावंक लागलो. पूण तो फाटीं सरन आपल्या शिसां मुखार पेद्रूक बेस्तावन म्हणालो, म्हजे सरसिलो पयस सर सैताना. देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. हे देवाचें उतारच आमकां फोवसलां. आज लोक कोण म्हूण सांगता जेजू क्रिस्ताक? जेजू कोण म्हूण सांगता? पूण तांकां समजल्ले बरें लोक कशें उलयता तशी ताणें जाप दिली. थोडे हेरोदी म्हणटालो तो काही हांवें जिशू मारलो तो गुमटी ताची तकली कातरली, तो तूं कांय आयला, जो हांव बावतिस्त आयला कोण ना, एलिया प्रवादी आयला कोण ना, अशें मस्त जाणचे तांचे विचार विनिमय करताले, अशें उलयताले. ह्यो पुरो संगती आपोस्तलांनी आयकल्ल्यो, सिसांनी आयकल्लें ते सांगतात. पूण निमाणे आनी एक क्वेश्चन बारी गरजेचें, तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटात? हे उदार आज म्हाका आनी तुका ते क्वेश्चन घालून आमी विचारल्यार बारी बरें. क्रिस्त जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका कोण जावन आसा? जायते फावटी आमी ह्या लोकांक मदें वचून असले क्वेश्चन घालता आसतना नमण्यावर आन्सर आमकां मेळ्ळेली आमच्या मुखार आसात. पूण आज परत एक फावटी एक क्वेश्चन घाल्यार जेजू क्रिस्त तुज्या जिवितांत ह्या म्हज्या जिवितांत कोण जावन आसा? तूं कितें म्हणून ताका पातयेताय? तो कितें जावन आसा तुज्या जिवितांत? हें बारीक गरजेचें. आनी पेद्रून सारकी जाप दिली, तूं क्रिस्त म्हणून. क्रिस्त म्हणून देवानंत ताका रिवील केल्लें म्हणटा. आनी एक कडेन आमकां वाचूंक मेळटा, हें उगडापे केलां तुका कोणाय मनशान न्हय, बगार म्हज्या सिरगींच्या बापान तुका उगडापे केलें म्हणटा जेजू. आनी खंडीत जावन हर एक संगती आमकां उगडापे करचे जाल्यार ह्यो संगती पेद्रूक कळचे जाल्यार पेद्रूक कितें म्हणी ताका देवातावन उगडापें जाल्या शिवाय ताणें कशें सांगचें? त्यो हर एक संगती आमकां देव उगडापे करता जर आमी देवा कडेन कनेक्ट जावन आसल्यार, जेजू कडेन कनेक्ट जावन आसल्यार. मस्त संगती व्हरून आतां मात्र न्हय, मुखार घडच्यो आसच्यो संगती तो आमकां कळीत करता. देखून एक घडये जेजू क्रिस्त म्हणलो, थोडेच घडयेन जेजू पेद्रूक सांगता ताका पळय, तांणी कस्ता विशयांत ताच्या मरणा विशयान सांगता आसतना ताका देगेक हाडून पेद्रू म्हणटाले तुका अशें जायना जावं दी म्हणून. पूण जेजू तांकां सांगता, पयस सर म्हजे तावन सैताना. म्हळ्यार मनशाचें चिंताप देवाच्या चिंतपाक ताळ पडना. पेद्रूचें मनशाचें चिंताप जालें. एका घडये मात्र तो म्हणालो तूं क्रिस्त म्हणून, आनी एका सायडीन आनी एक फावटी तो म्हणालो तुका तें जावचें नाका, तुज्या जिवितांत जावचें नाका, तशें तुका घडचें नाका. म्हळ्यार मनशाचें चिंतप. आज आमी खंयच्या चिंतपार आसा? देखून देवाचें उतर आमी वाचल्यार आमकां कळटा. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी वाचता थंय 50 आनी 5 अध्यायांत आमी वाचल्यार थोडी संगती आमकां कळटात. देवाचें उतर अशें सांगता 50 आनी 5 अध्यायांत, आयसाया chapter 55 verses 8 and 9, 8वी ओळ आनी 9वी ओळ सांगता, म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर.
जितले मळाब पृथ्वेतान वयर आसा तितले म्हज्यो वाटो आनी तुमच्या वाटा वयर आसात आनी म्हजी चिंतनां तुमच्या चिन्नां वयर आसात. देखून पेद्रूचें चिंताप सर्गींचें चिंताप न्हय, देवाचें चिंताप न्हय, मनशाचें चिंताप. देखून मनशाचें चिंताप देवाचें चिंतपाक ताळ पडना. देखून पेद्रूक सांगलें म्हजें तान पयसर सैतारा, म्हळ्यार मनशाचें चिंताप तें संवसारी चिंताप. संवसारी चिंताप जाल्यार तें जिवितांत तुका तुजे समस्या परिहार करूंक शकना, बगार तुजे कश्ट वाडोवंक शकता. देखून आमचें चिंताप खंयचें जायचें, देवाचें चिंताप आमचें चिंताप जायचें, देवाचो वांटो आमचो वांटो जायचें. देखून आमींत आमची वाट बदलून देवाच्या वाटेक वचचें, आमचें चिंताप बदलून देवाच्या चिंतपाक प्रकार आमी चिंतूंक प्रयत्न केल्यार ह्या देवान आमकां ती कृपा दिल्यार खंडीत मुखार आमच्या जिवितांत अनवरां अवघडां आनी कितें आमच्या जिवितांत घडचीं नात. कित्याक आमी ह्या संवसारीन चिंतपा प्रकार जियेता. देखून संवसारी चिंतपान जियेल्यार ओले पुरा संगती आमच्या जिवितांत घडोवंक आसातच आनी घडटातच. पूण आमचें चिंताप सर्गींचें जाल्यार, आमच्यो वाटो सर्गींच्यो सर्वेस्पर देवा ते आमी फाटीं परतिल्यार, आमच्या संवसारी वडण्यांतल्यान आमी संपूर्ण तरान सुडका जोडून आमी देवा थंय सरसीन वेतां जाल्यार, आमची कूड धडोवंक आमी शिकता जाल्यार खंडीत देवाची कृपा आनी काकूळ तूं म्हाका आनी तुका मेळटा. नाजाल्यार पेद्रूक सांगलेलीं तीं उतरां म्हजें तान पयसर सैताना. तेदोळ म्हणसर सीज जावन आसलेलो एका घडयेन ताच्या चिंतपाद्वारे ताच्या जापीद्वारे ताका पयसर म्हूण सांगची उतरां जेजू सांगता आसतना पळया कितलें बेजार जालां कोन्ना, कितली खंत बगल्या कोन्ना त्या पेद्रूक कितें पुरा जालां कोन्ना. आमकां कोणेंय एक ल्हानशें उतार सांगल्यार आमकां एके फावटी सोंसूंक जायना. पूण जाल्यार तो फाटीं परतून प्रत्येक जेजू सरसीन फाटीं येता आनी ताची वाट बदलिता, ताचें चिंताप बदलिता आनी जेजूचो पाटलाव करता. आमच्या जिवितांत आमचें हें खोटें चिंताप संवसारी चिंताप बदलून देवाच्या चिंतपान आमी चिंतूंक प्रयत्न करता जाल्यार, देवा थंय आमी फाटीं येता जाल्यार आमचे थंय आसलेले पातकेचे सैम पातकी जिवीत सांडून आमी एक नितळ निर्मळ जिणी जेजू खातीर जिवंक आमी फुडें सर जेजू सांगता वेता जाल्यार खंडीत जेजू आमकां एक नव्या जिविताच्या वाटेन व्हरतलो आनी आमकां सर्व रितीचें बरेंपण सगळींच्या राजांत कितें वैभव आसात ते तो पुरो तुका कळीत करतलो आनी मुखार जावची सगळीं घडितांय तुज्या जिवितांत तो कळीत करतलो आनी ताच्या वाटेन तो तुका चलोवन व्हरतलो. देखून आयची ही जन्वय आमी जोन काण घेवया, देवाची काकुळटायनी कृपा आमी जोन काण घेवया आनी देवा सांगता जियोंक जायली कृपा आदारी आमी आज जोन काण घेया मगच्या भाव आनी भयणी. देखून क्रिस्तचो पाटलाव खरो जावन आसा, क्रिस्ताचें जिवीत खरें जावन आसा, क्रिस्ताची वाट आमची करून काण घेया, क्रिस्ताची आलोचना आमची आलोचना करून काण घेया आनी ताच्या वाटेन आमी फुडें सरया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यां बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिय कृपेन बरलेले सुमतीजे संगता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगुशें जेजो भगवंती मरिया देवाच्या माय आमा अभ्यांगा तेर विनयतिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं, बऱ्यो दीस तुमकां मागता.